सुशेग ना. देवा आमच्या रचनाराक बेठोवंक आमची काळजां करींस ताणेतात आनी बुखेतात. संवसारांतली खंयची संगत ही आमची आशा निवारूंक शकना. हें सत जाणा जावन किर्तनगार गायता, देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सुके खरडे उदाक नातलेले धरणी भशेन म्हजी कूड आत्रेकता. मागणे संस्काराचे आचरण, देवाच्या उतरांचो नियाल आनी विविध भक्तीपणा मारिफात देवाक भेटोवंक आसची उर्बा आमी थांबयता. दुसरे वातिकन सभे उपरांत पवित्र सभेंत आनी प्रत्येक जावन तिणें आचरण करच्या देवस्तुतींत जायती बदलावण जाल्या. देवस्तुती देवाच्या लोकान एका कुटुंबा भाशेन करचें भवार्थाचें आचरण म्हणलें चिंताप हर एकल्या थंय दृढ जावन आयला. आमी आचरण करच्या विविध देवस्तुतीं पैकी पवित्र सभेचे मागणे वा वरांची देवस्तुती वा ब्रिव्यरी एक. तुमी सदांच मागणे करीत देवाची कुमक सोदूंक प्रयत्न करा म्हणल्या शिकवणेचेर ती मांडून हाडल्या. आनी सगळो दीस आनी रात देवाक वाकणी दिवच्याक पवित्र सभा ती आसा करता. वरांची देवस्तुती पवित्र सभेचे परगट मागणे म्हूण दुसरे वातिकन सभेन शिकयला. हे मागणे याजका, धर्मिका आनी लायिका हांणी सांगाता करता आसतना तांणी पवित्र स्नाना वरवीं जोडलेलें याजकपण संभ्रमतात. पवित्र सभेच्या ह्या सांजेच्या मागण्याक इंग्लिशांत आमी वेस्पर्स, कोंकणींत बेस्प म्हणटा. पवित्र सभेचे हे मागणे आमी सांगाता करतना संवसारांतल्या सर भावार्थ्यां सांगाता एकच मागणे आमी करता आनी सर्वां खातीर मागता म्हणलें मोतींत दवरुया. पवित्र सभेच्या ह्या सांजेच्या मागण्याची वा बेस्पाची मांडावळ ह्या परी आसा. सुरवात सुरविल्ले गीत, किर्तना आनी कंतीक, देवाचें उतार, नियाळ, अंतरगीत, मोरयेचें स्तुती गायन, भवार्थ्यांची प्रार्थना, निमाणे मागणे, उपरांत सक्रामेंताचो आशिर्वाद. आतां आमी सर उबी रावया आनी सुरविल्ले गीत गावया.
सगळीं आमी दिंबी घालया. आमची दिश्ट क्रॉस सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू थंय कोंचोवया. पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसच्या आमच्या मोगाळ जेजू, तुका आमी नमान करता, तुका आमचो मान बागयता, तुका आराधन करता, तुका आमी अर्गां दिता. ही एक वोर तुजे सवें करसूंक आनी किर्तन गायन आनी तुका होगळसूंक आनी दिनवासूंक आनी अशें देवाच्या उतरां मारिफात एक मोगा मायपासाचें फिरगस कुठां बांदून हाडूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. केदें व्हरतें भाग आमचें आमच्या सर्वेस्परा तुजे मुखार दिंबेर पडचें. सोम्या जेजू, तुजो सांगात आशेवन हो थोडो वेळ ह्या पवित्र थळार तुजे संस्कार करसितना तुज्या हर एका शब्दान आमचें जिवीत रचन जाता म्हणलें पातयेवंक तुजें उतर आमकां बळ, धैर्य, बुजवून घटाय म्हणलें खऱ्या भावार्थान पातयेवंक आमकां बळवंत कर. हो थोडो वेळ तुजें सवें करसून आमच्या फिरगजेंत जाल्ल्या सर बऱ्यापणाक ह्या बेस्पा दिसा आराधन करून अर्गां दिता आसतना आमकां तुजो सांगात दी. मी तुजें हाजीरपण वळखता. आमी तुजें हाजीरपण वळखता. आमी तुजें हाजीरपण वळखता. आमी तुजें हाजीरपण वळखता. देवा बापान बसयल्ल्या तारोका आमी तुजें हाजीरपण वळखता. प्रवाद्यांनी तुजें येणें सांगून दिल्ल्या सडवणदारा आमी तुजें हाजीरपण वळखता. नजरेतांतल्या बागेवन कुटमांतल्या सांद्या आमी तुजें हाजीरपण वळखता. आमचें कुटुंब बागेवन जावंक तुजो जीव अर्पिल्ल्या तारोका आमी तुजें हाजीरपण वळखता. कुर्सांत थावन आमचें पातक धुवन काडिल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. देवदूतांच्या गायना मदें ह्या संवसारी आयिल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. देवाच्या शब्दा वरवीं करो मनीस जाल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. आमचे पासत कुर्साचें मरण स्विकार केल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. एकामेका भोगसून जियोंक शिकयल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. माया मोगाचें लिसांव शिकयल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. असर्यांक आमकां शिक्षीत केल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. ओपारींनी उलोवन आमकां शिकोवन दिल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. आमचे खातीर कालवार पर्वत सडिल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. तुजो खरो पाटलाव करूंक कुरीस वोवन तुजो पाटलाव करूंक आपोवणें दिल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. तुवें मागणें करून आमकांय मागोवंक शिकयल्ल्या जेजू आमी तुजें हाजीरपण वळखता. ताचें हाजीरपण वळखुचें म्हळ्यार ताचो खऱ्यान मोग करचो, ताचो मोग नियाळचो. सर आमचें उलय करसून ताचें हाजीरपण वळखून तुजो मोग नियाळता सोम्या म्हळ्यार गिता मारिफात सोम्याचें हाजीरपण आमी वळखून घेवया. ताणें आमकां येदें व्हडलें जिवीत दिलां आसता. त्या जिवीत दिल्ल्या खातीर त्या जिवितांत ताच्या पावलांनी चलच्या खातीर सर कृपा आमी मागया.
सर्व आमी बसया. सुम्याची सगळी मिसांवची आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. पवित्र सबाबांचे खातीर ताणें केल्ल्या मिसांवा मारिफात आमी कशें ह्या संवसारांत जय म्हणलें शिकोवन दिल्लें आसा. बाबर्थसो स्वताचो शिक्षक जावन शिसांक जायत्या लोकांक ताचेर फातयेनी दवरनातल्यांक सयत ताणें शिकोवन दिली. आतां तसो जेजू ह्या बागेवन सक्रामेंतान खरोच हजर आसा. किर्तन 150 आमकां म्हणटा कोम फुंकून ताची स्तुती करा, विणे किन्नारे वाजोवन ताची स्तुती करा. सगळीं सर्वेस्पराची स्तुती करा. खरोच आमच्या समकाराच्या जेजूक किर्तनांनी आमी स्तुती करया. एक वर खरेंपणी किर्तनांनी स्तुती करच्याक पवित्रपणान भाग्यवंतपणांत आमी मेतेर जावया. देवा आमचे कुमके घे, सुम्यांका आदार दितूर कर. महिमा बाबा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. हालेलुया. तुम्ही सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. किर्तन 122 जेरुजलेम शहराची पवित्रताय वर्णिता. जेरुजलेम शहर देवान विंचून काडिल्लें. हांगासर सलमावरायान बांदिल्लें देवाळ संवसारांतल्या अद्भुतां पैकी एक. दावीद रायाचे रावलेर शहरा भोंवती आसो पागोर आनी मजबूत दरवटे, मुनसुबेची सिंहासनां आनी दाविदाच्या घराण्याची सिंहासनां. जेरुजलेम शहर शांती समाधानाचे. इस्रायलाच्या 12 कुळयांनी सांगाता येवन एकवटान देवाक अर्गां स्तुती करचें पवित्र शहर. आमचे देव तेंपळ आमकां फिरगस कुटुंबांत एकवटान देवाक अर्गां पाठोवंक दिवचो पवित्र जागो. आमची कूड, आमचे कुटाम, आमचे फिरगस कुटाम, आमची दियेजीस, आमचो देश, सगळो संवसार देवाचें मंदिर. हें किर्तन आमी गायता आसतना सगळ्या संवसाराच्या शांती समाधाना खातीर मागया आनी आमी देवाच्या हजरे मुखार आसांव म्हणल्या जाग्रतेन संतोषान हें किर्तन गावया. पवित्र शहर जेरुसलेमाचे शांती खातीर मागा. हालेलुया. सर्वेस्पराचे घरा वचुया, अशें ताणी उणें तेन्ना संतोष मागा भोगलो. आतां आमी आमचे पांय दवरल्या तुज्या दारवाट्या भितर जेरुसलेमा. एके संगटी बांदावळी एक शहर कशी जेरुसलेम बांदला. थंयसर सडटात कुळयो, कुळयो सर्वेस्पराच्यो. इस्रायेलाक दिल्ल्या देशा प्रमाणे देव सर्वेस्पराच्या नांवा करता.
पवित्र शहर जेरुसलेमाचे शांती खातीर मागा. हालेलुया. तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. कीर्तन 130 गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो. ह्या कीर्तनांत पवित्र सभा तिच्या भुरग्यांची पातकां वळखून घेता आनी देवाळाचे बक्षाणे मागता. जर ए देवा तूं म्हजें खोटेपण लक्षी तर तुजे मुखार रावात कोण. तुजे थंय आसा काकुळट आनी बक्षाणें. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. जेजू सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण ह्या संवसारी आयलो. आमच्या पातकां खातीर पश्चाताप पावोन कुमसराच्या सक्रामेंतांत जेजू लागचे बक्षाणें आमी मागल्ल्या वेळार आमची पातकां बक्षिता. आमी पातकी आमकां देवाच्या आनी एकामेकाच्या बक्षाण्याची गरज आसा म्हणल्या मनोभावान हें कीर्तन आमी गावया. फांत्या तावन राती पर्यंत म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक आशेता. हालेलुया. गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्याक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्या तुजें कान दी. आमचे गुन्यांव तूं मनांत दर्शी जाल्या सोम्याकून वाचून उरा. पूण तुजे लागीं आसा बक्षाणें ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो तुज्या वित्राचेर विश्वास दवरता. फांत्या काशेन रावतल्या पहारेकारा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळ ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्रत्म्या. जशे आदी तशे आता आनी सदा सर्वदा. फांत्या तावन राती पर्यंत म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक आशेता. हालेलुया. आयच्या बेस्पाची तिसरी कंतीग फिलिपिगरांक बरयल्या पत्रांतली. ही कंतीग क्रिस्त देवाचो सेवाक म्हणले आमकां कळीत करता. जेजू पवित्र त्रिंदादेचो दुसरो जन. सैमान तो देव तरी मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच संपूर्ण खाली केलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ह्या संवसारांत आसतना बापाच्या कुशेक खाल जावन कुर्साच्या मरणा पर्यंत विधेय जालो. ह्या खातीर बापान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. ही कंतीक आमी गायतना जेजूच्या नांवाक आमी मान करया आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण मानून घेवया. सरी आनी संवसारी जेजूच्या नांवाक देवी मारून दी. हालेलुया. सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक तो लाभून रावलो ना. बगर मनशा सारको जावन गुलामा
रूप घेन ताणे आपणाक स्फूर्तपणी काली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच घालतो कर मोरणा पर्यंत खुर्सच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका आदिऊस उबारलो आनी सर नावां प्रास व्हडते नांव ताका दिले अशी ताणें कुशी वेली भागवाची मुनिया नांवां हरी दिवे सरी संसारी आनी पाताळी आनी परगटची मोड हरेक जिबे देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्त मोड आमचो सोमी महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्मा जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. हरे कृष्णा सर्गी आणि संसारी जेजूच्या नावाक दिंडी मारुली हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमच्या सोबे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस मन दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावो जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां.
हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रासवर्तो मोग दुसरो ना. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. देवाच्या उतराद्वारे फिरगज कुटुंब बांधून हाडया. देवाच्या उतरान प्रेरीत जावया. मोगाची एक बलिश्ट फिरगज कुटुंब बांधून हाडया. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो भयणीनो याजक भावानो, ती एक ल्हान इगर्ज बर्नो. ह्या इगर्जे सालान बर्नो लोकांचे खेट मिसाक आयतराचे आनी ते मिसाक बसोवंक थंयसर जागो नातलो. आनी ते बसके खातीर सदां आयतरा मिसा फुडें एक झगडें चलतालें. एका आयतारा ह्या जाग बापान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे म्हणून मी सुरू करता आसतना एक भुरगें चेडूं भुरगें इगर्जे मदगतावन उठोन भायर सरता गळगळ्यान रडोन. बैलान एक याजाक राखून आसलो तो त्या नेण्ट्या भुरग्याक देखता आनी ताच्या दुखाक कारण कितें म्हणून विचारतना तें भुरगें अशी जाप दिता, भितर म्हजी इश्ट मंत्रां सगळां बांकार बसल्यान तोडी धरणेर बसल्यान, पूण म्हाका थंयसर मीस आयकोवच्याक आनी बसच्याक थंयसर जागो ना आनी कोणीय म्हाका म्हजी इश्ट मंत्र जागो दिते नात. हांव आनी मुखार मिसाक येना. ह्या जाक त्या भुरग्याक समाधान करता, भितर आपोवन व्हरता त्या लोकांच्या केटी मदीं एक अडचणेचो जागो सोदनाक थंयसर बसोवचे प्रयत्न करता. घडीत हांगासर सोंपोवंक ना. वर्सां 2 उतरलीं. एक भिरांकूळ पिडेद्वारे तेंच चली भुरगें देवाधीन जाता आनी ह्या जाका खबर मेळटा आसतना तो ह्या जाग त्या काराक भेट दिता आनी ती निर्जीव कूड नानोवच्या खातीर हांतुळण समेत भायर व्हरता आसतना त्या कटल्या वयर एक पर्स मेळटा आनी त्या पर्सांत $57 म्हणजे $अर्धे आतांचे सोडून $30 त्या पर्सांत असतात आनी तांतूं एक चीट बरोवन आसता. म्हजी ल्हानशी इगर्ज फाल्यांच्या दिसा व्हडली जावन त्या जाग्यार उबारूंक जाय आनी त्या इगर्जे खातीर हें म्हजें दान. आनी हाचे वरवीं कोणेय एकल्या भुरग्यान फाल्यां उबें रावंक नजो. सगळ्यांक देव तेंपला भितर बसोवंक एक जागो मेळत जाय. ह्या जाक दुखेस्त जाता आनी ही चीट एका मिसार उक्त्यान प्रगट करता मात्र न्ही, पत्रिका माध्यमांनी तें फायज करता. आनी हें पळयल्लो ह्या भुरग्याची आशा, ह्या भुरग्याचें धैर्य आनी त्या भुरग्याची आसली ती पवित्र सभेक आसली तें आशा पळोवन जायतो लोक दाणी मुखार येतात. आनी आतां प्रस्तुत फिलाडेल्फिया म्हणल्या गांवांत बॅप्टिस्ट म्हणले इगर्ज सुमार 3,500 लोकांक बसची सुवात जावन उबारल्या. मात्र न्ही, एक तेच्याच कुशीन एक युनिवर्सिटी आनी गुड शेपर्ड आस्पत्री थंयसर ह्या भुरग्याच्या नांवान ओट्टू जाल्ल्या आयवजनम ती उबारल्या. आनी त्या आस्पत्रेंत मुखल्या बगलार वणटीर पळयली तर जाल्यार त्या चेडवा भुरग्याचें पिंतुरी थंयसर वणटीर चिडकायलां. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, त्या भुरग्याक आसली आशा, फिरगज कुटुंबांदी जे म्हणली आशा, आमकां एक देवाळ जाय जे म्हणली आशा कशी उदेली. सांत फ्रांसीस सावेर कांपीन घेवन गांव भोंवून शुभ वार्ता प्रगट करूंक लागलो आनी ती शुभ वार्ता प्रगट करचे कांपिनेचो आवाज आयकून आयिल्लो लोक त्या देवाच्या उतरांत ताणें एक थंयसर जमता आनी थंयसर एक ल्हानशें समुदाय जाता.
सन डॉन बॉस्को कांबेन आलोन युवा जनांक एकठांय करता, तांकां शुभवार्त प्रगट करता आनी युवा जनांचे बळिश्ट समुदाय थंयसर आमकां दिसून येता. ह्या चलये भुरग्याक ताणें आयकल्लो शर्मावो, ताणें आयकल्लें देवाचें उतर आज आमचें थंय आसा. सांत फ्रांसीस सावेरान प्रगट केल्लें जेजू क्रिस्तचें उतर, ह्या देवाचें उतर आज आमचे बगलेक आसा. डॉन बॉस्कोन प्रगट केल्लें देवाचें उतर आज आमचें थंय आसा. मात्र न्ही, त्या युवा जनांनी आयकूंक आशिल्लें देवाचें उतर आमचें थंय आसा, आमच्या बॅगांनी आसा, आमच्या आल्तारीर आसा, आमच्या बल्सांत आसा, आमच्या मोबायलार आसा. पूण आमच्या काळजाक केदाळा रिगता, आमच्या काळजाक तें केदाळाक खोंचोन रावता. जेन्ना तें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रावता, जेन्ना तें देवाचें उतर काळजांत किर्लोन प्रतिफळ दिवंक शकता, तें प्रतिफळ वांटूंक आमकां प्रेरण दिता, तो व्हडू मोगाची मायपासाची बलिश्ट फिरगज कुटुंब बांदूंक साध्य जाता. तर हांवें आनी तुवें फिरगज कुटुंब बांदिचें तर जाल्यार कितें करूंक जाय? आमी जायते रेतेऱ्यो आयकता, जायती मिसां शर्मांव आयकता, वाड्या जमोतें देवाचें उतर नियाळ करता. मात्र न्ही, घरांत ती मागण्यांत देवाचें उतर वाचता. इतलेंय देवाचें उतर आमी सदां न्ही वाचलें तर जाल्यार आमकां प्रेरीत दिल्लें देवाचें उतर म्हण आसा गे. आमकां देवाचें उतर प्रेरण लाभलें म्हणलें आसा गे, आज आमकां विचारूंक जाय. त्या खातीर पयलें आमी देवाचें उतराक सकत आसा, बळ आसा आनी तें बळ आसा म्हणून आमी फातयेवंक जाय. जायतें तंत्रज्ञान ह्या 21व्या शतमानांत वाडलां. आमच्या हाती मोबायल आसात आनी बोटाच्या तुदयेन सगळें मेळटा म्हणलें फातयेनी आमकां जाल्या. त्या खातीर येदोसो धाकटो बूक आमकां तें बळ दिता गे. देवाचें उतर वांजेल आमकां धैर्य दिता, बळ दिता गे. त्या देवाच्या उतरां सकत आसा गे म्हणलें आज आमीच आमकां परत परत सवालां विचारता आसा. इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 50:5 वाक्य 10 आनी 11 अशें म्हणटा. जशें पावस आनी बर्फ मळबतावन पडटा, भूंय भिजयता, तातूंत किर्लो लायता आनी हें केल्ले वरवीं फाटीं वचना, तशें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर पडटा तीं हर एक उतरां निर्फळ जायनात. बगार निर्फळ जावन फाटीं येनात, बगार म्हजी खोशी पाळटा. आनी ह्या उतरांद्वारे आमकां स्पश्ट रितीन समजता देवाच्या उतराक सकत आसा, देवाच्या उतराक बळ आसा. आनी त्या खातीर इजाया प्रवादी म्हणटा, म्हजी उतरां म्हजी खुशी पाळटात. म्हणजे देवाची खुशी करचेंच फिरगज कुटुंब बांदून हाडचें आनी फिरगज कुटुंब बांदून हाडचेंच देवाची खुशी करची. किर्तन 33 वाक्य 9 म्हणटा, कित्याक तो उलयलो आनी सगळें उपजलें. कित्याक त्या उतरांक सकत आसली, देवान उसारलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें. पेद्रूचें पयलें पत्र आमकां वाचूंक सांगता, आमी वाचता. सुरवेर आकाश मात्र आसलो, देवाच्या उतराद्वारे सगळें अस्तित्वाक आयलें. आनी अशें अस्तित्वाक आयलें म्हणटा आसतना त्या उतरांक सकत आसा, त्या उतरांक बळ आसा, त्या उतरांद्वारे प्रेरण मेळटा आनी थंयसर आमकां मोगा मायपासाचें मंदीर फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक साध्य जाता म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. हेब्रेयकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें, तें दोनदारीचें तलवारी परें कतरूंक शकतात आसलें. म्हणजे देवाचें उतर आमच्या काळजांत आसलें मेळेंपण कातरून उडयता, आमच्या काळजांत आसलें खोटेंपण कातरून उडयता, नकारात्मक चिंतना पयस करता आनी अशें मोगा मायपासाचें आनी मोग ओमता थंयसर काळीज शिंदून थंयसर भरता आनी थंयसर आमकां मोगा मायपासान कुटुंबां सांगाता, फिरगजे सांगाता जियोवंक साध्य जाता. त्या खातीर हर एक कांतारां गायतना आमी म्हणटा, उलय सोम्या उलय आतां तुजें उतर हांव आयकतां. उलय सोम्या उलय आतां तुजें उतर हांव आयकतां म्हणटा आसतना म्हज्या काळजांत हांवें पयलें कोणाक जागो दिला तें आमी समजूंक जाय. जर हांव संवसाराचो मोग करता आनी देवाच्या उतराक उलय सोम्या उलय आतां तुजें उतर हांव आयकतां म्हणटा,
तर खंडीत जाकोबाचे पत्रांत 5व्या अध्यायांतले उतरां आमकां उडास येतात. जर संवसाराचो मोग करता तो देवाचो दुस्मान जाता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 आमकां सांगता, आमी ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन मनशाक रचया. आमी ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो मनशाक रचया म्हणटा आसतना आमीच ताच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे रचलेले भरजा. आमी पेल्याक आशिर्वाद दिवंक जाय आसले, शिराप न्हय. जेन्ना आमी पेल्याक शिराप दिता देवाचे दुस्मान जाता. देवान आशिर्वाद आमकां दिला, तो आशिर्वाद पेल्याक आमी वांटून दिवंक आसा. आनी खंडीत जावन तवळ आमकां समजता देवाच्या उतराक सकत आसा, बळ आसा. दुसरें मोगाचें न्हू, देवाच्या उतराचेर संपूर्ण पातयेनी दवरचें. आनी देवाच्या उतराचेर संपूर्ण पातयेनी दवरचें म्हूण सांगल्यार पवित्र सभा बांदून हाडूंक भद्र बुन्याद घालचें. मन्य पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 30 अशें म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी. ती म्हज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका. ती तुज्या काळजा भितर तूं दवर, कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी ते देसपर जाल्ल्या वेळार, आमी कंगाल जाल्ल्या वेळार, आमी आबल आनी चंचल जाल्ल्या वेळार आमी एजाका लागीं, या ब्रदरा लागीं, कोणाक आमकां आत्मीक गुरू म्हण आसा तांचे लागीं आमी मागोवंक उलो दिता. आनी ते तुमकां देवाचें उतर रिपीट करूंक गी, या कितें तें परत परत सांगून आस म्हणून तुमकां बायबल वाक्य आमकां दितात. आनी ताच्या उपरांत आमी सांगता देव ह्या जागान आमकां बायबल उतर वाचोवंक दिलें. आनी हाचे वरवीं म्हाका प्रेरण मेळ्ळें, बरी भलायकी मेळ्ळी. जर हांवेंच पवित्र पुस्तक उक्तो करून वाचून तिनच देवाचें उतरां हांवें सोदलीं तर जाल्यार कितलें बरें आसतें. जर हांवेंच तो पवित्र पुस्तक उक्तो केल्लो तर जाल्यार देवाची लक्षणां वळोवंक म्हाका मेळटी न्हय गी. कित्याक जशें याजाक एक देवाचें उतर वाचूंक उक्तें करता, त्याच वांजेलांत 70 आनी 3 बूक याजाकाच्या बुकांत आसा तर जाल्यार आम्हा सर्वांच्या बायबलांत 73 बूक आसात. 300 उतरां आमच्या वांजेलांत आसात. आमी ती देवाचें उतर सोदना करून वाचचें प्रयत्न केलें तर जाल्यार जेजूची चडान चड वळख म्हाका जाता. कित्याक देवाक म्हजी वळख आसा आनी ताच्याच सारक्याचो स्वरुपाचो जावन म्हाका रचला. पूण म्हाका देवाची वळख कितली आसा. आनी तिसऱ्यान सगळ्या काळजान आनी तिसऱ्यान आमी म्हजें घर माया मोगाचें उजवाडाचें मंदीर जायशें करचें. जेन्ना म्हजें घर उजवाडाचें मंदीर हांव करतां तवळ ही फिरगज मात्र म्हजें घर एक फिरगज जाता. आईच्या वांजेलांत आमी आयकलें, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. हर एका दिसा सांजेच्या मागण्या वेळार आमी सांगता मेळटा, मागणें करता. जायते फावटी आमकां जाय जाल्लें मागता, थोडे फावटी मेळना म्हणटा आसतना कांगाल जाता. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान पातयेवन खरेंपणी पातयेवन मागशात जाल्यार तें खरेंपणी तें तुमचें जातलें म्हणटा जेजू. आनी ह्या आयच्या शुभवार्तेंत आमी आयकलें, कित्याक तो आमचो इश्ट. जुवांव क्रिजोस्तांव म्हणटा, आमचें घर आमी सर्ग करूंक जाय, आमचें घर आमी इगर्ज करूंक जाय. जशें आमी ह्या देवाळाक येवन हांगासर उंडो मोडता आनी हांगासर उतर मोडून नियाळ करता, तशें वचोन येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा म्हणटा आसतना आमी घरा वेता आनी घरा सांजेच्या मागण्या वेळार तेंच देवाचें उतर आमी मोड घेता आनी वांटून घेता. आनी जेवण मेजार बसोन रांदल्लें आमी वांटून घेता. जे कितें हांगासर येवकारिस्तान आत्मीक काण जोडटा थंय कुडीक काण घेता आसतना तें कुटाम एक म्हणलें आमी समजून माया मोगान जियेता तर जाल्यार खंडीत घर एक इगर्ज म्हणलें दिसून येता. आनी ह्यो थंयसर मेळ्ळलो प्रतिफळ, थंयसर मेळ्ळलो मोग सेजाराक वांटता आनी सेजारान थंयसर संतोश गासतना वाड्याक परगडता आनी वाडो बलिश्ट जाल्यार फिरगज बलिश्ट जाता, अभिवृद्धीच्या हंताक पावता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो,
देवाचें उतर दोन दारीचे तलवारी परी तें कातरोंक शकता तसलें आनी जेन्ना तें देवाचें उतर आमी खरेंपणी परगडता खरेंपणी नियाळता तांतूं आमकां बऱ्यांतलें बरें आमच्या जिविताक कितें जाय तें मेळटा आनी हें देवाचें उतर लजेन आसतना परगटूंक आनीक सर्व सांगाता बलिश्ट फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक जायचे कृपा आमी सदांच मागया. घरांत मागणें सुखान आसतना फिरगजेक तबळ तबळ भेट दिल्ले वरवीं देवाचें उतर वाचल्ले वरवीं देवाची लक्षणां वळोवंक जाता आनी देवाची चडान चड वळोवंक जाल्ले वरवीं आमकां मागलें सर मेळटा म्हणलें खऱ्या भावार्थान देवाच्या उतरार पाथी येवन आमी बरवश्या. आमेन. उदेंती तावन आसतम ते पर्यंत वर्तें सोमियाचें नांव उदेती तावन आसतम ते पर्यंत वर्ते सोमियाचें नांव उत्सर्गी ताची महिमा उदेती तावन आसतम ते पर्यंत वर्ते सोमियाचें नांव महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या उदेती तावन आसतम ते पर्यंत वर्ते सोमियाचें नांव. देवान आमचेर वतल्या सर बेसांवा पासून मोरयेचें स्तुती गायन आमी गावया. उबी रावया.
आमच्या समकाराच्या सुम्या जेजू मुखार जी सर मागणी ते सावा समर्पण दिवया आनी आमचें जिवीत सोम्याच्या उतरां वयर बांदून हाडच्याक माया मोगाचें फिरगच कुटुंब बांदून हाडच्याक कृपा मागया. तुमची जबाब सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. मरणांतलो प्रथम जल्मल्ल्या तुवें तुज्या रक्तान आमकां पातकांतलें नितळ केलें. तुवें आमकां केल्लें तें आमी समजाशें कर. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. सुवार्थेगार जावं तुवें आमकां आपोवणें दिलां. त्या संदेशाच्या गुंडायेंत प्रवेश जावंक आनी तो संदेश आमचोच करूंक आमकां आदार दी. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. शांतीच्या राया आडळते चलयतेल्यांच्या कृत्यांक मार्गदर्शन दी. सामाजेन तिरस्कार केल्ल्यांची जतन करूंक तुज्या आत्म्यान तांकां बर. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. दोगटोनी भोगतेल्यांचे जनांगीत जाती कातीचे संकश्ट भोगतेल्यांची पावलां तूं चलय. तांकां मान दिवन तांची हक्कां राखोवंक आदार दी. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. तुज्या शांतींत मरण पावल्यांक तुज्या राजान घे. आमचे माये आनी सर भोगता सांगाता तांकां सासणाच्या जिविताक आपण व्हर. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या कास्की गरजां पासत आमी मागया. आमच्या फिरगजीन मुखल्या ह्या वर्सा जावची सर योजना कार्य आमच्या कुटुंबान जावन कसची सर योजना कार्य सोम्याच्या पांया तळी समर्पिया. ही सगळी योजना विनोवन सोम्याच्या पांया तळी दवरून ताणें शिकयिल्लें मागणें भक्तीपणी मनोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. प्रार्थया. सर्वेस्वर आमच्या बापा तुमचो आमचो बरवस आनी आमचें बळ आमी इतली अस्कत की तुजें विने आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सरकरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां तुजो आदार दी. हें आमी विनाती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो जेजू क्रिस्तचो आशिर्वाद घेवचे खातीर आमी दिंबी मोडया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. प्रार्थया.
ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. म्हज्या मोगाच्या पिरगसगारांनो, फेस्ताक आयिल्ल्या सैरे धैर्यानो, मोरयेच्या भुक्तिकानो, परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या सोमेस्त भावंडांनो, तुमकां सोमेस्तांक आमच्या पिरगजेच्या व्हडल्या फेस्ताच्या बेसपाचे शुभाशय पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोरी आमची माय स्टेला मारीस दर्या सुंकरू तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक शांती दिवं दी, समाधान दिवं दी, बरी भलायकी दिवं दी म्हणून मागता. आयच्या बेसपाची लितुर्जी सोलोन वेल्या आनी आमकां देवाचें उतर मोडून जोगतो संदेश दिला मानदीक बाप लियो प्रवीण डिसोजा, सहाय्यक विगार उद्यावार हांकां आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचेर मोग दवरून हांगासर येवन बेसपाच्या मागण्या विधींत भाग घेतला. आमचे उडपी वाराडेचे विगारवार अधिक भोवमानादीक बाप चार्ल्स मिनेजस, तशेंच कल्याणपूर वाराडेचे विगारवार भोवमानादीक बाप वालेरियन मेंडोन्सा, म्हजे याजक भाऊ वाराडेचे आनी हेर आनी तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. No more
सची कुरवे देवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंगस्मरणतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.